बाणावले मतदारसंघात 2 वर्सां भितर 300 कोटींची कामां जातलीं म्हणून मुख्यमंत्री परिकार उलयला. आमदार कायतान सिल्वाच्या वाडदिवसाक कोलव्या येरादारी विभागाचो आउटपोस्ट सुरू करतना मुख्यमंत्री ही गजाल उलयलो. गोंयांत पुलिसांचो उणावूय रोखडोच भरून काडटले. गोंयांत पुलिसांचो उणाव आसा. पुलिशेंत बेगीनूच PSI, बायलां पुलीस आनी होमगार्ड भरपाचे आसात म्हूण परिकार उलयला. 87 crores for cable, 74 crores for roads. आता सध्याला मागीर रोड चालू जाले किंवा सिमेंट ट्रीटमेंटाची लोकेशन करून खंय घालपाचें तें करून मागीर पायपां आनी सिमेंट ट्रीटमेंट प्लांट वर्च्युअली बाय नेक्स्ट इयर देर विल बी अबाउट 300 crores sanction for one constituency. Police station I think is almost perfect. 622 we have deployed in police station. 816 home guard additional has been taken. Ata there is 400 and some odd are getting trained for IRPL at Chennai, and there are 86 PSI getting trained. Meanwhile, now they are in the process of selecting another 500. 554. ते झाले की आता 300 लेडी कॉन्स्टेबल आणि लेडी PSI प्लस बॅलन्स PSI ची ॲडव्हर्टायझिंग. सो बाय नेक्स्ट इयर ट्रेनिंग कंप्लीट करून नेक्स्ट डिसेंबर और जानेवारी पर्यंत अनदर 1000 policemen will be in the force. I don't think after that police the problem. Selection process is very long process. श्री पद्दतीन शेत रोवपाक शेतकारांक उर्बा दिवपा खातीर कृषी विज्ञान केंद्रान गिरी वाठारांत खासा कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. श्री पद्दतीन रेवती भार रोयल्यार भाताचें पीक व्हडा प्रमाणांत वाडटा अशें ह्या वेळार शेतकारांनी सांगलें. त्या खातीर शेतकारांक शेतांत व्हरून पीक वाडलां तें अधिकाऱ्यांनी दाखयलें. कृषी विज्ञान केंद्र नॉर्थ गोवा तांचे तर्फे आमी प्रात्यक्षिक घेतलां आणि हे प्रात्यक्षिक आसा SRI सिस्टीम म्हणून सिस्टीम ऑफ रायस इंटेन्सिफिकेशन. म्हणजे ह्या पद्दतीन कितें जाता की भाताचें पीक बरी येता, चड येता. तर हांगा आमी रेवती ही जात वापरल्या आणि हेजो मेन उद्देश कितें तर ह्या पद्दतीन भाताक फुटवे चड येता आणि फुटवे चड येयल्ल्या कारणान कितें जाता पीक चड येता. श्री पद्दतीन रेवती जातीचे बियाणे लायिल्ल्यान आपणाक भरपूर भात मेळ्ळे अशें पियेदाद मेनेजिसान सांगलें. तेन्ना म्हाका बरो इल्ड्स म्हाका बरें भात बरें पिकले म्हाका. उपरांत आनीक एक आनी सुबेज आनीक मातशें वाडयलें बरें इतल्याक सुवात इतलें वाडयलें तेन्नाय म्हाका पीक बरें सुबेज मेळ्ळें आनी म्हाका उमेद येयली हांव सगळ्याक एका कोत्तिली म्हणून. सुरय तांदूळ करपाच्यो गिरणी गोंयान सरकारान चालू करच्यो अशी मागणी जिल्लो पंचायत वांगडी प्रकाश नायकान केली. गोंयान सुरय तांदूळ करपाची हे मिल्स वगैरे ती ही सोय ना. ती जर सरकारान बेगीतल्या बेगीन जर करून घेतली जाल्यार अशा पद्दतीचे पीक भरपूर आमचे शेतकार भाव घेवंक शकतले. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.